गोंयांत अजूनही 75 PCO आसात। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। एका काळात PCO म्हळ्यार पब्लीक कॉल ऑफिस हे फोना वरवीं संवाद साधपाचें म्हत्वाचें साधन आशिल्लें। लँडलायनी वरवीं फोन करचे खातीर PCOत लोकांची गर्दी जाताली। मात जसो जसो काळ बदलत गेलो तश्यो तश्यो लोकांच्यो गरजोय बदलल्यो। कालांतरान लँडलायनीची सुवात मोबायल फोनान घेतली। फाटल्या 20 वर्सांत गोंया सयत पुराय देशांत मोबायल धारकांची संख्या गतीन वाडत आसा। हाका लागून PCOचो आंकडो लेगीत उणो जालो। अशें जरी आसलें तरी गोंयांत आयज लेगीत 75 PCO चलतात। मोबायल 4G, 5G तंत्रज्ञानाच्या काळात देशांत 16,958 PCO आयज लेगीत चालू आसात। तातूंतले 75 PCO गोंयांत आसात आनी ते समाधान दिवपी काम करतात, अशी म्हायती मेळ्ळ्या। हे विशीं चड म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत 16 जाल्यार शार वाठारांत 59 PCO चालू आसात। पुराय देशांत गांवगिऱ्या वाठारांनी 1,519 जाल्यार शार वाठारांत 15,439 PCO आसात। राज्या प्रमाण महाराष्ट्राच्या शार वाठारांत आयज लेगीत 4,314 PCO आसात। केरळाच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 557 PCO आसात। झारखंड, ओडिसाच्या शार वा गांवगिऱ्या वाठारांत एकूय PCO ना। तशेंच मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम ह्या राज्याच्या शार वा गांवगिऱ्या वाठारांत एकूय PCO ना। केंद्रशासीत प्रदेशां मदीं दिल्लीत सगळ्यांत चड 891 PCO आसात। फाटल्या 3 वर्सांत देशभरांतले सुमार 45,000 PCO बंद पडल्यात। मोबायल फोनाचो वाडटो वापर, ह्या मळार आयिल्लें नवें तंत्रज्ञान, सवाय भितर मोबायल टॅरिफ प्लॅन ह्या कारणांक लागून PCOचो वापर उणो जाल्ल्याचें सजमता। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। आमचो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।